दीस बुधवार फेब्रुवारीची 5 तारीख 2025. पयलें वाचप. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 12 ओळ 4-7 आनी 11-15 पर्यंत. भावा भयणीनो, पातकांचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचे रगत वाळटा पर्यंत झुजोंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळोंक ना. आपले पूत कशें देवान तुमचे लागीं उलयल्लीं उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पोर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुखनाका. तो तुका भेस्टायतना तुजें धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता, आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरी लेखता. आपल्या बापयचे मार काय नासतना समावाटेक आयलोलो पूत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाची आनी नितीचे फळाबरीत जिवीत जोड दिता. ह्या पासत पुरो जावन गळतात ते तुमचे हात उबारून धरा आनी कामतात ते तुमचे पाय थीर सांबाळा. तुमी समकतात ती वाट नीट करा. अशें तुमचे मोडकर पाय आड पडना जावं, बगार ते साफ गूण जावं. सकटा लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा. तवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुखाना जायशें सत्राय करा. तुमचे मदें विकाचें पाळ पालेनाशें आनी ताच्या विकासो वसो सगळे सभेंत विसरनाशें जागृत रावा. देवाचें उतर हें देवाचें वडुपकार. कीर्तन 102 1-2, 13-14 आनी 17-18 श्लोक. आपली भक्त करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग सासना थावन सासनाक बाळटा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरानाका. श्लोक. आपली भक्त करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग सासना थावन सासनाक बाळटा. जसो बापय आपले भुरग्यांक कणवळायेन वागयता, तसोच सर्वेस्पोर आपली भक्त करतल्यांक दया दाखयता. आमकां कित्याची रसल्यांत तें तो बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हणून ताका उगडास आसा. श्लोक. आपली भक्त करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग सासना थावन सासनाक बाळटा. पूण आपली भक्त करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग सासना थावन सासनाक बाळटा. ताचो सल्लो सांबाळतल्या थंय आनी ताची नियमां सत्रायेन पाळतल्या थंय ताची दया माया संततेचे संततेक उरता. श्लोक. आपली भक्त करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग सासना थावन सासनाक बाळटा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. म्हणटा सोमी, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वळ 1-6 पर्यंत.
जेजू थंयसो भायर सरून आपल्या शिसा सांगाता आपल्या स्वंत गावाक पाटी आयलो. साब्बताचो दीस येतच तो सिनेगोगांत शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवण आयकल्ले साबार जण अजाप जावन म्हणाले, हे सगळे ताका खंयचे आयले? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत? आनी हाच्या हातांनी असली असर्यां घडतात ते कशे? हो मरियेचो पूत एक सुतारी न्ही? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदासो आनी सिमोसो हो भाव न्ही? आनी हाच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजारा आसात न्ही? अशें ताचे विशीं कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुसपडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय गेल्यारय सन्मान चुकाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या धैर्यामध्ये तो बिलकुल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच असर्ये थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूच्या काळार 2 वर्गांचो लोक आसलो. पयलो वर्ग जेजूची शिकवण मानून घेता, ताचे जाणवाये विशांत होगळीक उसारता. दुसरो वर्ग जेजूची शिकवण तिरस्कार करता, शीण उसारता. जेजू तांचे मदलो एक सामान्य व्यक्ती मात्र म्हूण चिंता. ह्या संदर्भी जेजूची उतरां जोगतीं आसात. प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान चुकाना, पूण स्वंत गांवांत ताका मेळना. तांकां जेजूचेर भावार्थ उणो जाल्ल्यान कित्यांच चड असर्यां करूंक तो मुखार सरलो ना. पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता वरवीं जेजूच्या प्रवादपणांत आमकांय वांटो लाभला. आमच्याच लोकान आमकां तिरस्कार केल्ल्या वेळार जेजूची उतरां आमी उगडास हाडया. एक प्रवादी जावन सताचे, नितीचे आनी मोगाचे राज स्थापीत करूंक पेसाडया.